विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताकस्वामिनिधि नामिने नमस्ते आचार्यपादाय निताय कृतपदायिने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेश धारणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री पुरी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई की जय। रथ यात्रा महोत्सव की जय। सुदर्शन चक्र की जय। श्री गुंडीचा मंदिर महाजन की जय। गुंडीचा मंदिर की जय। नाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अवंग उपस्थित सकड़े भक्तवृंदांकई अव हार्दिक स्वागत करता ऐसे कार्यक्रम का मातने हवा मक्का ये दिव्य अवसर जीवनो अनुग्रह के लिए इस ग्रेस मुरलीधरन प्रभु का टीम आका हृदय अभिनंदन धन्यवाद आभार प्रकट करता। आजच्या विषयाचा बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता म्हणजे म्हळ्यार भगवद्गीता मूल तत्व बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता म्हळ्यार अदे कन्क्लूडिंग सेशन आज म्हळ्यार मस्त थीमॅटिक डिस्कशन म्हळ्यार एक विषयाचे भगवद्गीताचे एक विषय हांगा मस्त काळयल्ले चर्चा करता वता आसाचे अखेर आयचे दिवस आता हाजे कन्क्लूशन दवरला कन्क्लूशन भगवद्गीता कन्क्लूशन ताजे कसले हाजे म्हणून आता तुमकां सांगूंक घेतला म्हाका इंट्रस्ट केल्लो आसा। हे बुकाचे विविध थिमाचे क्लास आमगेले प्रशस्त जावन आशिल्ले फॅकल्टी मेंबर्सांनी हरिचंदागिरी केलेलो आसा। तांगेले स्टाईल हारी कळ्ळा तांगेले शैली री तांगेले कोंकणी भासांत म्हळ्यार मराठी कोंकणी गुजराती कोंकणी गोवा कोंकणी कन्नडा कोंकणी तांतूची साऊथ केनरा नॉर्थ केनरा कोंकणी मागीर मलयाळी कोंकणी तांतू कोच्ची मलबार अशी आसलो एक पेज आसा। तशीची मागीर इंग्लीश कोंकणी अशी तांगेले स्टाईल तांगेले भास री कोंकणी म्हळ्यार ते एक रिजनलिझम आसता कोंकणी एक भासागी ते सगळे भासागी आसता कळ्ळा। तशी आमगे चर्चा केल्ली आसा। हांव ते समनेमणे सांगता तरी आमकां कसं जाल्यार सगळे आनंददायक आशिल्लें आनी आमकां कृष्ण ज्ञानवर्धक आशिल्लें तेन्ना आमकां जावका आनी हे कोंकणी हे प्यूर कोंकणी म्हळ्यार भागवत पुराणा कोंकणी हे प्लॅटफॉर्म ताका एक सायड इफेक्ट आसा एक सबसिडी बेनिफिट आसा। कसं म्हळ्यार आमगेले भास कोंकणी भासा म्हळ्यार ते जेवचितले प्यूर जावन आमी उलोवका शुद्ध जावन कोंकणी भाशा कोंकणी भाशा पोषणी म्हूण सांगू पोशण करचें आशिल्लें एका
प्लॅटफॉर्म येता आमगेले हे भागवत पुराण कोंकणी असो आमकां आमगेल्या विशयांचो प्रवेश करया. बेसिक्स ऑफ भगवद गीता विषय म्हणजे भगवद गीता मूल तत्व ताजें कन्क्लूशन म्हळ्यार ताजें विधी निर्णय ताजें निगमन कसलें म्हणून आशिल्लें आतां आमी चर्चा करूं वताची. म्हळ्यार एज पर बेसिक्स ऑफ भगवद गीता बूक ताजें कन्क्लूशनां अशे एक 4 पॉयंट तांणी दिलेले आसा ते आमकां समजून सांगता. ते 4 पॉयंटाक बेस करून आमगेले चर्चा सुरू करता, डिस्कशनां सुरू करता. फर्स्ट जे पॉयंट कसं म्हळ्यार ऑलवेज थिंक ऑफ लॉर्ड कृष्णा. Always think of Lord Krishna. Never forget Lord Krishna, the reservoir of pleasure. Lord Krishna, the pleasure, reservoir of pleasure. Hari Anand Bhandaru. Krishna Bhagwan Dale. Chinda Kednayami Kurka. Tajika Rachi. Krishna Bhagwan Daga. Hari Anand Bhandaru Krishna Bhagwan Daga Kednay Visorno Kachi. Kalwa. Tashi. The first point. And this is the sum and substance and the very purpose of all rules and regulations. हे भगवद गीताचे सारांश. सर्व वैधी भक्ती म्हळ्यार अथवा साधना भक्तीचे लक्ष्य हे आसा कसलें भगवत चिंतन कळवा लक्ष्य ते आतां भगवद गीताचे सारांश ताजें कन्क्लूशन तशी सांगिल्लें आसा. मागीर तिनी पॉयंट कसं म्हळ्यार एवरी मोमेंट ऑफ ह्युमन लायफ इज प्रेशियस. वन्स गॉन इट कॅनॉट बी परचेज इवन फॉर ए लार्ज सम ऑफ मनी. Therefore one should use it for the purpose for which it has been given to us, namely to develop our Krishna consciousness. म्हळ्यार मनुष्याले एक निमिष अमूल्य आसा. नष्ट जालेले वेळू एक निमिष कितले दुड्डु दिल्यार परतून मेळची ना. कितले दुड्डु दिल्यार परतून मेळची ना. ते निमती कसला म्हणल्यार ते आमकां दिला म्हळ्यार ते वेळ दिला ताका खातीर आमी ते उपयोग करता. म्हळ्यार कृष्णा बोध विकासाक खातीर उपयोग करता म्हणून अर्थ. म्हळ्यार कृष्ण चिंताक खातीर उपयोग करता. 4 पॉयंट सांगिल्लें आसा. thus following the dictum simple living high thinking we can make our human life perfect म्हणून सांगिल्लें आसा. तशी ललित जीवित आणि श्रेष्ठ चिंतन म्हळ्यार हे तत्व आचरण करून मनुष्य जन्म परिपूर्ण करूंक प्रयास करता म्हणून ताजे अर्थ. अनेक आमकां त्या विशयान एक पॉयंट आमकां ಸ್ವಲ್ಪ विस्तार करून सांगूंक प्रयास करया. म्हळ्यार कृष्ण चिंता म्हळ्यार उडगास म्हणून अर्थ आसता का. उडगास करचे कृष्णाक उडगास करचे ताजें प्राधान्य कसलें, ताजें फल कसलें, ताजें प्रयोजन कसलें म्हणून भगवत गीतेंतून सांगिल्लें आसा. 8व्या अध्यायांतून 5, 6, 7, 8 श्लोकांत सांगिल्लें आसा. 5 श्लोक सांगता. अंधकारे च मामेव स्मरणं मुक्त्वा कळेवरं प्रयाति समद्भावं याति नस्तस्य संशयः. म्हळ्यार मरण वेळार अंत्यकाल मरण वेळार एकला कृष्णाल उडगास करता. कळवा तो कसं येता ताजें फल कसलें तो कृष्णाक प्राप्त जाता. कृष्णाक मात चिंतन करून आसल्यार म्हळ्यार ते आमी अभ्यास करता. आमी सान आसनाची जीवधारंभारीच ते स्टार्ट करता अभ्यास करून सुरू करता जाल्यार मात्र आमकां मरणा वेळार कृष्ण चिंता येता. कळवा ते ताजें फल. मागीर संच श्लोक सांगता. अंधकारे च माम ताजें उलटा. अंधकारे च मामे
यम यम व्यापी स्वरण भाव त्यजत्यंते कळेवरम तम तमय वेति कौंते या सदा तद्भाव भाविदः म्हणून सांगितलं असं. मला खंच मरण वेळा खंच बळा आम्ही उर्गास केला खंच सुणागी मजरागी म्हणून सुणाग मजरा मोग करती नसजी कळवा ते आम्ही ते सुणा मजराग मरण वेळा जे मोग असणार ताजी उर्गास येता सुणाले मजराले नाल्यार बायलेले चोडवांक गेले बामणाले हे सगळे उर्गास येता त्यावेळेस कसं येता ते उर्गास आणि आम्ही मापास परतून तेची स्थिती म्हळ्यार भगवत एक शरीर आमकां मेटिरियल बॉडी म्हळ्यार भौतीक शरीराची आमकां तंतूत जन्म जावन येवपाक जाता ते इज व्हेरी डेंजरस म्हळ्यार तें व्हड अनर्थ असं म्हणून अर्थ कळवा ताजें तेमती आमी वी शूड बी व्हेरी केअरफूल जाग्रत आसूं आमी म्हळ्यार आमकां कसं जावका कृष्णा लावची गागी न्ही आंगार बुगागी म्हणून अशें आमी तीरवान काडटा खंयची चिंता करका म्हणून कृष्णा चिंता केल्यार कृष्णा लागोच वयता आनी विंगड खंयच्याय चिंता केली भौतीक चिंता केली जाल्यार आमचो भौतिकांचो रब्ब वयता ताजे अर्थ ते तस्मा सर्वेषु कालेषु 27 श्लोक सांगता तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरयुध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर्मामेवेश संशयः म्हणून सांगितलं असं. ते सदा कृष्ण चिंता करता कशी मय्यर्पितमनो बुद्धीर मन बुद्धी म्हाका अर्पण कर न्हू तुगेलें कर्म करता कर्म करतेची चिंता करता मी गेला तशें केल्यार कसं येता मामेवेश तो म्हाका प्राप्त जाता तशी सांगितलं असतं. मागीर 8 श्लोकांचो सांगता अभ्यास योगे युक्तेन निगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थ अनुचिंतयन म्हळ्यार सदा आमी चिंता करता ते अभ्यास करता म्हणून हांगा सांगितलं असतं. कळवा अभ्यास केल्यार कसं येता म्हाका तो प्राप्त करच्या बरी इसी हांव म्हाका प्राप्त करीता ते ताजें फल गूण कळवा मागीर चिंताचे गूण तो सांगितला तशी अभ्यास योग युक्तेन आमी अभ्यास करता वचुका तशी म्हाका प्राप्त करून जाता कळवा मागीर 14 श्लोकांचो सांगता ताजे अध्यायांत अनन्या चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सर्वपर्ता नित्य तस्य योग अंत हे नित्य जावन नित्ययुक्त म्हणून सांगितलें आसा नित्ययुक्तस्य योगिना म्हणून देव मां येजना अनन्य चेता सततं यो मां स्मरति नित्यशा तस्याहं सर्वपर्ता नित्ययुक्तस्य योगिना म्हणून दोन्ही 3 वेळा तस्य गेल्लें आसता नित्य सदा म्हणून सदा आमी चिंता करता म्हणून कळवा तेवे अनन्य चेता अटेंटिव्ह जावन श्रद्धेरी चिंता करता म्हणून सांगितलं असं. कळवा विंगड कोणालाय चिंता करले कृष्णालाय चिंता करता म्हणून ताजे अर्थ तशी केल्यार कसं येता तो हांव सुलभ येता सुलभ जावन ताका मेळटा ते ताजें फल ते चिंतेचें कृष्ण चिंतेचें फल. मागीर 9 अध्यायांत 22 श्लोक सांगता अनन्य चिंतयन्तो मामे जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. अनन्य चिंतयन्तो मां मिगेल चिंता अनन्या चिंता करता विंगड कोणाली चिंता काय मिगेलची मात चिंता कोणाची जनाका कसं येता हांव ताका कसलं बळ ना तें हांव दिता कसं बळ आसता तें हांव संरक्षण करता योगक्षेमं वहाम्यहम् म्हणून सांगितलें आसा. हे ताजें फल आशिल्लें ताजे वय ताका संरक्षण दिता नातले कसं पळय ते दिता म्हणून हांव त्या श्लोकांचो सांगितलें आसा. तशी कृष्ण चिंतेचे ताई प्राधान्य ताजी गुण ताजी प्रयोजन कसं म्हणून आतां संक्षिप्त हांव सांगलें चर्चा केलें आनी हे कृष्ण चिंता कसं जावका ताजे गती कसलें ताजे अवश्य कसलें ताजें तें कार्य आमकां ब्रीफ जावन संक्षिप्त जावन चर्चा करया. आमकां सगळें जावका कसलें कसं जावका म्हणटा आमकां सूख जावका ते नित्य सूख जावका आनंद एन्जॉयमेंट न्हय तें न्हू जावका जॉय एन्जॉयमेंट ते सगळ्यांक जावका ते कशें मेळचें हांगा म्हळ्यार तत्कालाक आशिल्लो आनंद न्हय ते सूख केन्ना केन्नागे जावका
कळवा ते आनंद केतना केतना जावका तत्काल आगशिल आनंद आम्यात जीवन आमगे जिवितांतो आता भौतिक लोकांचो आम्ही असंच येता ಶಾಶ್ವತಾನಂದ ये भौतिक लोकांतो ना अंक सलह इंद्रिय सुख मात्र संग कळवा ते इंद्रिय सुख जलारी तत्काल आशिलते हे लोकांक दुःखालय म्हणून सांगितलं असतं कृष्णा दुःखालय शाश्वत म्हणून 8 अध्यायाच्या 15 श्लोकांत सांगितलं असतं आता प्रभू सांगता आमगेले बोध पासून बोध म्हणून आत्मा कळवा आमगेले बोध आमगे शरीरान बोध निमतीन आम्ही सगळे करतात बोध ना आयला ना ते बोध आकर आत्मा म्हणजे कळवा ते बोध आत्मा आता शुद्ध नाही भौतिक लोकांतू बद्ध जली निमती ते आता शुद्ध नाही प्रभू सांगता वयसुकून अशी पावस पडता असं पावस पडतना त्यावर ते शुद्ध जल ते वयसुकून डिस्टिल वाटर ते शुद्ध जल ते जला भुईंत पडतना कसं येता ते अशुद्ध जाता तसे अशुद्ध जल तसे अशुद्ध जल आमगेले आत्मा ते काही आशिल्ले आत्मीय लोकांचो आशिल्ले आत्मा भौतिकांत पडतना वयसुकून म्हळ्यार आत्मीय लोकांसुकून ते आत्मा हे भौतिक लोकांचो पडतना पडले निमती ते मलिनी जाता उद्दाक कशी म्हणून मलिनी जाता पावसा उद्दाक शुद्ध तशी म्हणून हांगा प्रभू सांगता एक सिमिली जावन कळवा तशीच आमी हे वयसुकून आमी भौतिक आत्मीय लोकांसुकून हे भौतिक लोकांक पडली आमी अशुद्ध जाल्लींची कळवा अशुद्ध जाले ते नेमती आमगेले बोध ते बी अशुद्ध जाल्ले मलिन बाधित हे रोग बाधित असं जे आमी येता आमी लेखताची कसं म्हळ्यार अंग सूख आसा ह्या लोकांक आजमेळनी पांय मेळटले सूख ते निमती आमी चलताची सूख पांय मेळटले म्हणून ताका खातीर आमी अनवरत प्रयत्न करता आसाची हे पिशपण आसा म्हणून प्रभू सांगता मॅडनस पिशपण म्हणून प्रभू सांगता इतले म्हळ्यार हांगा अशुद्ध बोध अवस्थेंतू सूख आसा म्हणून आमकां दिसची जाय कळवा तशी पिशाचे आमकां दिसला म्हणून सांगितलं आसा कळवा दिसता आमकां उनदस्थान आसा म्हणून आमकां दिसता कळवा एक्चुअली ना कळवा दिसता जाल्यार हे सत्य नाही असत्य आसा हे पिशपण म्हळ्यार मॅडनस मानसिक रोग बाधित जाल्ले एक रोगीक सायकियाट्रिस्टान ताका ड्रग दिवन औषध दिवन ते रोग ताका ओरिजिनल कॉन्शियसनस बोधांतू पूर्व बोधांतू हाडयता कळवा तशीची हे कृष्ण चिंता आसा न्हय ते एक औषध घेता औषध ह्या औषधांनी आमकां आमगेले आत्ताचे अशुद्ध बोध आसा न्हय ते शुद्ध बोधांतू हाडयता आमी ते कसं म्हणून तुमकां म्हळ्यार आमी अशुद्ध बोधांतू येवच्याक कारण कसलें अशुद्ध बोध आमकां येवच्याक कारण कसलें आमी अशुद्ध बोधांतू ते सगळ्यांक तसं न्हय कसं तें हे लोक म्हळ्यार वैकुंठ लोकांत्मीय लोकांसुकून म्हळ्यार सकून कृष्णाक सोण कृष्णा सेव सोण आमी आमकाची सूख भोगव म्हणून स्वइच्छा म्हळ्यार स्वसुखेच्छा अशी निमती आतां आमी हांगा आयिल्लींची आमकां पेटयला भौतिक लोकांतू कृष्णा म्हणजे थंय आशिल्ले म्हणजे आध्यात्मिक सुख न्हय भौतिक सुख तांकां भौतिक सुख म्हळ्यार इंद्रिय सुख म्हणून अर्थ कळवा इंद्रियांतून मेळचें सुख ताका आमी सूख म्हणटात चैतन्य महाप्रभू हे व्यक्त करता आनी कृष्ण बोली सैजीवा अनादि बहिर्मुखा अतएव माया तारा दिया संसार दुःख कळवा अशें कृष्णाक विसरून कृष्णा आमी सेव सोण विमुख जावन आयिल्ली निमती हे भौतिक लोकांक आयिल्ली निमती माया म्हळ्यार कोण हे भौतिक लोकांचे सुप्रिंटेंडंट अधिपती कळवा माया तेणें कसं केलें हांगा संसार दुःख दिल्लें
कळवा तेच कारण आम्ही दुःख मुक्ती कारण आम्ही सुख म्हणून दुःख सुख म्हणजे दुःखच आहे ऍक्च्युली कळवा सत्य जावन यथार्थ जावन सुख नाही तवळे हंगा सांगता कसं म्हळ्यार निरंतर कृष्ण चिंता आमगेले हे भौतिक शरीर नष्ट करून आत्मीय शरीर प्रदान करता कळवा आत्मीय शरीरांत हे भौतिक दुःख ना कळवा थंय जनन मरण रोग वार्धक्यना इत्यादी थंय केन्नाय नित्यानंद सच्चिदानंद कृष्णमय जाता ते आमगेले जिवीत आमगेले आत्मीय जिवीत आमकां मेळटा हे स्मरण निमती म्हळ्यार चिंता निमित्ती कृष्ण चिंता ते ताजी गुण भौतिकांतू जीव आशापाश बंधनांतू गुपसून पडला भक्ती विनोद ठाकूर गाणं करतशी चलता मिच्छे माया भक्त जीव आशापाश रे तव इच्छा बिना किछु कोरीते न पारे मिच्छ मायाबद्ध जीव कळवा मायाबद्ध जीव आशापाश बंधनांत फिरे म्हळ्यार गुपसून पडला कळवा कृष्णाले इच्छा कृष्णाले चिंता कृष्णाले दय ना जाल्यार ताका कसलें करूं जायना कळवा आशापाशान ताका सोडोवचें जायना तावळे कृष्ण चिंता तें आशापाशांसून ताका सोडयता कळवा म्हणून सांगता तें आशापाशा बंधनांसून मुक्त करता हें कृष्ण चिंता म्हणून सांगिल्लें आनी एक पॉयंट कसो म्हळ्यार नेवर फॉरगेट कृष्णा दी रिजर्वायर ऑफ प्रेशर म्हळ्यार ही आनंद भंडार कृष्णाक एक्का काळाक विसरोन जाय हें खंयचे परिस्थितींतूय विसरोन जाय अंडर एनी सर्कमस्टान्सेस म्हणून सांगिल्लें भक्ती विनोद ठाकूर आनी सांगता एक भजनांत गृहे ताको बने ताको सदा हरि बोले ताको दाको सुखे दुखे भूलो नाको वदने हरिनाम कोरो रे वदने हरिनाम सोरो रे म्हणून सांगला रे आम्ही केन्नाय गृहस्थ जाल्यारी संन्यास जाल्यारी निरंतर हरिनाम जप करता हरिनाम केन्नाय विसरूनच जाय सुखावस्थेंत दुखावस्थेंत म्हळ्यार हरिनाम जप म्हणून सांगल्यार कृष्ण चिंता म्हणून अर्थ शिष्टाष्टकांतूय अशें सांगिल्लें आसा चैतन्य महाप्रभुना आशिष्य वा पादरतां पिनष्टु माम् अदृच्छनान् मर्महतां करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लम्पडो मत्प्राणनाथस्तु सवेव ना परः म्हाका तुवें पट्टोवन दवर न्हू चीट दिल्यारी म्हाका दर्शन दितलें हताश केल्यारी तू कसल केल्यारी तू म्हगेले प्राणनाथ आसा हे प्रभू कृष्णा म्हाका विंगड कोणीय नाची हे भावारी जावका आमी कृष्ण चिंतन करचें म्हणून सांगिल्लें आसा हे कृष्ण चिंतेचे एक गान अव सामसना अव बालक जनसना हे ऐकेल्लें आसा एक गान ते सिनेमा पद येल्यार 1961 हांतुलें भक्त कुचेला म्हणलें एक फिल्मांत आयिल्लें तें गान ताका एवरग्रीन सॉंग म्हणून सांगता नित्य हरित गान नवीन गान म्हणून सांगताची कळवा ते गानाक ते आतां प्रसक्त जावन आशिल्लें आसा केन्ना केन्नाय ताका प्रसक्ती आसा म्हणून ह्या गानाक आसा म्हणून ते म्हाका ते चोडपणाची म्हाका मनांत खंचून रावला हें गान तें आतां कृष्ण चिंता भगवत चिंता म्हणून सांगतना म्हाका ते उर्गास आयलें ते कशें म्हणून हांव सर्च आउट करून तें गान हें काडलें म्हळ्यार त्या गानांत हे कृष्ण चिंता हे कन्क्लूशन ऑफ भगवत गीता आसा तातूंत निवेशान आसला कळ्ळें तें हांव गान आतां तुमकां सांगूं वता जें चिंतलें
ते तुम्हाला जेवच्या दिवशी हांव ते गाणें बरोवप वता मलयाळता जाल्यार ते एप्रिशिएट करीता कळटा तें सगळ्यांक कळ्ळें ഈശ്വര ഈശ്വര ചിന്തയുതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേ ഉലകിൽ ഈശ്വര ചിന്തയുതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേ ഉലകിൽ ഇഹ പരസുകൃതം മേകിടുമാർക്കും ഇഹ പരസുകൃതം ഏകിടുമാർക്കും ഇതു സംസാര വിമോചന മാർഗം ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേയുലകിൽ കണ്ണിൽ കാൺമതു കളിയായി മറയും കണ്ണിൽ കാൺമതു കളിയായി മറയും കാൺമാത്തതു നാം എങ്ങനെ അറിയും കണ്ണിൽ കാൺമതു കളിയായി മറയും കാൺമാത്തതു നാം എങ്ങനെ അറിയും ഒന്നു നിനക്കും മറ്റൊന്നാകും ഒന്നു നിനക്കും മറ്റൊന്നാകും മന്നിതുമായ നാടകരംഗം ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേയുലകിൽ പത്തു ലഭിച്ചാൽ നൂറിനു ദാഹം പത്തു ലഭിച്ചാൽ നൂറിനു ദാഹം നൂറിനു ആയിരമാക്കാൻ മോഹം പത്തു ലഭിച്ചാൽ നൂറിനു ദാഹം നൂറിനു ആയിരമാക്കാൻ മോഹം ആയിരമോ പതിനായിരമാകണം ആയിരമോ പതിനായിരമാകണം ആശക്കുലകിതിൽ അളവുണ്ടാമോ ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേയുലകിൽ കിട്ടും വകയിൽ തൃപ്തിയാകാതെ കിട്ടും വകയിൽ തൃപ്തിയാകാതെ കിട്ടാത്തതിനായി കൈനീട്ടാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർമ്മഫലം തരും ഈശ്വരനല്ലോ കർമ്മം ചെയ്യുക നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കർമ്മഫലം തരും ഈശ്വരനല്ലോ ഈശ്വര ചിന്ത ഇതൊന്നേ മനുജനു ശാശ്വതമേയുലകിൽ एपदाका चारी लाईनीचे चारी स्टान्सा स्टोव आसा म्हळ्यार एका जागे एक तरा आशिल्ले अर्थू हांगा दिलेलो आसा ते अर्थू आमी सांगले जाल्यार ते आमकां ताजे आशय कसो म्हणून सुव्यक्त येता व्यक्ती येता कळ्ळें क्लियर जाता ताजे अर्थ आनी ताजे भाव तो आतां तुमकां सांगता फस्ट स्टान्सा फस्ट स्लोगू ते मुक्ती मार्गू ते आता ईश्वर चिंता ईश्वर चिंता मुक्ती मार्गद म्हणून ಅದು सांगता फस्ट श्लोकांत हे लोकांतू मनुष्यांक शाश्वत जावन आशिल्लें एक सत्य आसा ते आता ईश्वर चिंता हे लोकांतू परलोकांतूय सुकृत म्हळ्यार ईश्वर कृपा प्रदान करचे हे चिंता हे संसाराचे मोचन मार्ग आसा अथवा जनन मरण चक्र मुक्ती मार्ग आसा म्हणून अर्थ दोन्हीच्या चान्साच्या
अर्थू विशेष माया जीवित असं माया जीवित असं याम गेले जीवित म्हणून अशें अर्थू होतो हे सेकंड स्टँड असं आम्ही दोन दिखचे माया दर्शन असं ते अप्रत्यक्ष जतस म्हणजे माया इवनिका अशें मक्षीची वतस ते म्हणून कळवा सकडे इवंगळ अंगाच्या जीववस्तू आणि जीवनातली वस्तू सकडे माया इवनिका मक्षीची वतस तशी प्रत्यक्ष रूप नसतिलाक कशी आम्ही मनां करचे म्हणून हांगा निमगिताचे आम्ही लेखलावरी कसले जायना आम्ही लेखलावरी कसले जायना हे लोक एक माया नाटक रंग आसा म्हणून सांगारी हे माया स्टेज आसा हे लोक म्हळ्यार दिस इज अ वर्ल्ड ऑफ इल्युशन म्हणून कळवा हे माया लोक आसा तिनेच्या स्टँड्साचेर अर्थ अशें आसा म्हळ्यार तांतू सांगिल्लें आसा आमी तर लोक हे आतां हे लोक अवस्था पळयाची आमकां पळोवका एकलाक 10 म्हणल्यार 100 जावका म्हूण आशा मोहू 100 1000 कोरका म्हूण आशा 1000 10,000 कोरका म्हूण आशा तशी हे आशाक कसले लेख आसोय ताका कसलें सीमा आसोय म्हणून हांगा निमगिता श्लोकांत म्हळ्यार हे आशा कसलेंची हे ना तें केन्ना घेता की लाभना तें आशा हांगा एक गाणें विंगडे आशिल्लें तें कडलिले ओळवूं मनसिले करळिले मोहवूं अडंगुकिलो मने अडंगुकिला म्हणून सांगिल्लें आसा कडलिले ओळ म्हणून सांगल्यार समुद्राचे पाळ तशी आमगेल्या मना भितर आशिल्ले हृदया भितर आशिल्ले मोह म्हळ्यार आशा एक कालाग्र पोचना कळवा ते येत वत आसता कळवा तशी म्हणून हांगा सांगिल्लें आसता ते अर्थ मागीर 4 स्टँड आसा म्हळ्यार तृप्ती देवता लोक ते हें कसली मेळ्ळ्यार आमकां तृप्ती अशी ना कळवा तशें हांगा कितले मेळ्ळ्यार हांगा तृप्ती जायना ते नत्तिले आनिके ते तृप्ती नत्तिले आनिके नत्तिलाग ते जावका तख तेरे आमी हात दाखयताची म्हणून काही निगटा काही निगटा म्हणून सांगल्यार काही आमी हात दाखयताचे ते नजे तशें करूं नजे दुराशा करूंक नजे म्हणून अर्थ तेजे कर्म करचे मात्र आसा आमगे लक्ष्य कर्मा फल दिवचे देवान आसा सांगिल्लें कर्म फल देवान दिवचे कर्मं जीवन म्हणून लक्ष्यं कळवा कर्मफलम तरुम ईश्वरनल्लो ईश्वरान कर्म बरं हेची आस येता आमगे भगवद्गीतेच्या 2 अध्यायाच्या 47 श्लोक आसा 2.47 सांगिल्लें आसता कसं जाता कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगो सकर्मणि म्हणून ते आशय ते अंतू ते भाव हे स्टँड अंतू आशिल्लो आसता कळवा तशी हे अंतू सांगता भगवद्गीतेच्या कन्क्लूशन हे गान अंतू आशिल्लें आसता पण फुडलें सगळें जें म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ विवर आशिल्लें तांकां आत्मज्ञान पुरो आशिल्लें आत्मज्ञान कसले सिनेमा पळोवप न्हय हें आत्मज्ञान करचे सिनेमाचे पळोवप तांकां कसले निरर्थक जावन आशिल्ले पुराय करतात पुढे सिद्धांत अर्थ आशिल्लो तांचो एक भक्त कुचेला हांव सांगता तें अंतू कळवा पुराण खाता तें कळवा तशी हे आज तशी हे ईश्वर चिंता कसं करता हे माया जीवित अमित लोभ अतृप्ती इत्यादी नाश करता म्हणून हे अंतू सांगिल्लें आसा हे पदांत हे आशा हे आशय हे पद्यांतू निवेशन आसता म्हणून अर्थ हे आसा भगवद्गीताच्या कन्क्लूशन कळवा निगमन निर्णय अंतिम विधी म्हणून सांगिल्लें आसा
मागीर हांव भगवतीच्या कंक्लूशन निगमन ताजी विधी निर्णय प्रभुवाद स्वामीन एका लेक्चरान तो सांगिल्लो आसा कळवा लॉस एंजलस अमेरिकेन तो 23 नोव्हेंबर 1968 एक प्रवचनान तो अशें ताजें कंक्लूशन भगवद्गीता कंक्लूशन ताजे निर्णय विधी कसो म्हणून अशें सांगिल्लें आसा म्हळ्यार तेंचें हांव तें ट्रान्सलेट करून अशें सांगता प्रभू आज अशें सांगता शॉर्ट लेक्चर तें भगवद्गीता कसं जालें भगवद्गीता आध्यात्मिक ज्ञानाचे ABCD आसा आध्यात्मिक ज्ञानाचे गहन जावन आशिल्लें उन्नत ज्ञान न्हय तें उन्नत गहन ज्ञान श्रीमद भागवतांतू मेळटा हे एक प्रवेशन ज्ञान मात्र म्हळ्यार एंट्रन्स नॉलेज तें मात्र छोटवांक ABCD शिकयल्या वरी असं हे एक प्राथमिक ज्ञान ग्रंथ मात्र प्राथमिक ज्ञान ग्रंथ म्हळ्यार कसं जालें ते प्राथमिक ग्रंथ आरंभारीची शिकयता कसं म्हळ्यार तूं हें शरीर न्हय हे असं आध्यात्मिक ज्ञानाचे आरंभ ज्ञान भगवद्गीता पॉलिटिशियन्सांक आशिल्ल्या बुक न्हय तांणी तांगेल्या पॉलिटिकल कार्यसाध्य जेवच्या खातीर ते उपयोग करताची भगवद्गीता भक्तांक खातीर आशिल्लो परतराजन आसाची कर्मी ज्ञानी योगी भक्त भगवद्गीतेन ज्ञान योग कर्मयोग आदी विशयो चर्चा केलेलो आसा जाल्यार अखेरी भगवद्गीता सिद्धांत भगवत भक्ती आसा भगवत भक्ती कळवा मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु म्हणून सांगिल्लें आसा हे भगवद्गीता सिद्धांत आसा सदा मिगेलें चिंतन कराचें मिगेलें भक्त जेवाचे मिगेलें पूज कराची म्हाका नमस्कार कराची अशी चार कार्य कळवा पार्ट्स म्हळ्यार अंग ते अंग म्हळ्यार कसं जालें आत्मा जीवसत्ता ताका आमी पार्ट्स म्हणटाची हांगा आनी मागीर पूर्णसत्ता म्हळ्यार परमात्मा हे पूर्णसत्ता आनी परमात्मा ते नित्य जावचे संबंधारी आसाची जीवसत्ता आनी आत्मा जीवतत्मा म्हळ्यार आत्मा पार्ट्स हे ताका नित्य धर्म सनातन धर्म कसं म्हळ्यार पूर्ण सत्ता जावन आशिल्ले परमात्माले नित्य सेवा करचे आसा हे आसा भगवद्गीता यथार्थ रुपाचे संक्षिप्त निगमन निर्णय विधी कंक्लूजन म्हणून प्रभुवाद स्वामी यांचो हे लेक्चरांचो सांगिल्लें आसा हे आसा भगवद्गीता निगमन अंतिम जावन आशिल्ले निर्णय अनेक लेक्चरांचो प्रभुवाद सांगता म्हळ्यार ते सांगिल्लें अल्टिमेट कंक्लूजन कसं म्हणून भगवद्गीतेचें प्रभुवाद रोज सांगता खंय ते एक न्यूयॉर्कान तो डिसेंबर 2, 1966 तो भगवद्गीतेच्या 9व्या अध्यायांचो 15, 16, 17, 18 ते श्लोक कोट करून भगवद्गीताचे अल्टिमेट कंक्लूजन कसं म्हणून थंय सांगिल्लें आसा ताचे एक संक्षिप्त रूप आतां हांव सांगता हे म्हळ्यार हे ज्ञान हे लेक्चर श्रीला प्रभुपादाला दिस इज लेक्चर ऑफ श्रीला प्रभुपादा इज द की टू द ट्रेशर हाऊस ऑफ द बेसिक्स ऑफ स्पिरिच्युअल नॉलेज म्हणून सांगिल्लें आसा म्हळ्यार प्रभुपादाला हे भाशण आसना आध्यात्मिक ज्ञान मूलतत्व भंडाराचे चावी आसा हे आतां सांगचें आनी तो फर्स्ट श्लोक सांगता ज्ञानयत्नेन चाप्यन्नेजन्तो माम् उपासते एकत्वेन म्हळ्यार 15 श्लोक 9 अध्याय एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विशदोः मुखाम् म्हळ्यार ज्ञानार्जित जन तांणी यत्न करून आराधना करताची मागीर ಸ್ವಲ್ಪ जन सर्वेश्वराक अद्वितीय जावन मागीर बहुमुख जावन विश्वमुख जावन आराधना करताची मागीर 16 श्लोकान सांगता अहम क्रतुरहम यत्न सुदाहम अहम औषध मंत्रोहम अहम वाज्यम अहम अग्निर अहम उत्तम क्रिया आनी यत्न हावचे हवस
पितरां कदिविचय हव्य औषध मगिरे अभौतिक मंत्र हावस अग्नि आणि तंतु होम करचे द्रव्य आणि लोणी हावची म्हणून सांगता. तशी जे 17 श्लोकांत सांगता पितामहस्य जगतो अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्रम ओंकार सोमदेवचा कळवा. लोकाच्या अम्मा अनुरक्षकू पितामह आदी हावंची कोळुंग आशिले पवित्र जावचे प्रणवय ऋक सामा यजुर्वेदै हावंची म्हणून. मगिरे गदिर्पत्ता प्रभुसाक्षी निवास शरणं सत्कृत प्रभो प्रलयस्थान निधान बीजमव्ययम् लक्ष्य भरणकर्ता प्रभु साक्षी वासस्थान आश्रय निकट मित्र आदी हावं असं सृष्टी समकारो सर्वांचे मूळ आणि शाश्वत बीज हावंची म्हणून सांगितलं. तसे या समस्त सृष्टीच्या उत्पत्ती स्थान असं कृष्ण शक्तीच्या प्राकट्य असं या प्रत्यक्ष प्रपंच या प्रपंच पुराई आणि तंतू असेल सकल जीवगणे आणि वस्तुई ते निमित्ती ते पुराय कृष्णूची म्हणून मनान करका म्हणून आमचो सांगीत आसा. म्हळ्यार पूर्ण कृष्ण अवबोध आशिल्ले कृष्णाक शिवाय विंगड कसले गुंतन तिले एकलो तोच महात्मा म्हणून कृष्ण अर्जुन लागी सांगता. कृष्णाक व्यक्तिभावारी प्रत्यक्ष आराधना करचे भक्त असा हे महात्मा म्हणून सांगीत आसा. जाल्यार कृष्णाक परोक्ष जावन अव्यक्त रूपारी निराकार रूपारी कृष्णाक शक्तीक आराधना करचे अन्य ज्ञानी लोक त्यांनी असाची. त्यांनी 3 वर्ग असाची म्हणून हांगा सांगता प्रभुपाद. अरे अहंग्रहोपासना म्हळ्यार करची जेना अहंग्रहोपासना म्हळ्यार अवची सकळ देव म्हणून आशिल्ले म्हळ्यार करचे ते करचे जेना हांगा तांकां एकत्वेन म्हणून सांगिल्लें आसा. एकत्वेन म्हणून सांगिल्लें आसा. एके वेळ आवयचे सकळे म्हणून आशिल्ले हातूंत भावार आशिल्ले म्हळ्यार आवयची परमब्रह्म म्हणून आराधना करचे कळ्ळें. तशें अशें जेना स्वयं आराधना करचे जेना आनी अद्वैती असोची हे लोकांनी अधीक जावनूय येता न्हीद असोची. तूं न्हीद म्हळ्यार पृथक्वेना म्हणून सांगल्यार हाका पंथीसम म्हणटात. म्हळ्यार सर्वं ब्रह्ममयं पाद सर्व ईश्वर म्हणून हे ईश्वर शक्ती ईश्वर म्हणून लेखून आशिल्ले आराधना आनी देवोपासक आनी देवोपासक म्हणटा देवोपासक आनी देवोपासक आसाची देवाक उपासना करचे आसाची म्हणून. मागीर 3 म्हळ्यार विश्वमुखम प्रपंच रूपाक देवूची म्हणून लेखून आराधना करचे विभाग. हे सकळे वर्ग देवांतू विश्वास आशिल्ले देव आराधकाची सर्वे कृष्णाली शक्ती जाले नेमती सर्वे कृष्ण म्हणून एक हाताचेरी सांग वयता. सर्वं खलु इदं ब्रह्मं म्हणून वेद सांगता. जाल्यार अखेरी शक्ती आराधक साकार कृष्णाक कृष्णा तांणी जाता कळवा. तशें बहुनां जन्मनामन्ते जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सः महात्मा सुलभः सांगता. हे असं वैष्णव जनांगेले अभिमत ज्ञान साक्षात्कार
अकेलितने कृष्णलागी पावका एक मिनट मारियಲ್ಲ एक मिनट ಮತ್ತೆ गिरा प्रभुजी ಮತ್ತೆ और ಒಂದೇ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ एक मिनट तो करते हैं चेंज कर लेंगे चेंज ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಬರ ಇದೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಮೂಲ ತತ್ವ ಕೈ ಜಿಸದ ಬರುತ್ತೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ತೋಯ ಬಂದ एक मिनिट मोदायची ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತದೆ
वीक्षिक्ष भगवद्गीता എപ്പോഴും ചെയ്യിക്കൊന്നുമല്ല അവൻ്റെ ഭയങ്കര ഒറിജിനൽ ബുക്കാണ് ചെത്താം കഴിഞ്ഞ ഒരു ചേഞ്ച് ഇല്ല जेव्हा तसे कन्क्लुशन हांगा सांगिल्लें एवरी मोमेंट ऑफ लायफ इज प्रेशियस म्हूण सांगिल्लें आसा कळ्ळें तशें वन्स ते एका एक मिनट माताजी एक्सक्यूज मी माताजी जय प्रभुजी कसं मिसप्लेस केलं आमकां सकाळी चंद्रपूर मेबी मिस्टेक तशी भगवद्गीताच्या प्रभुवादरान कन्क्लुजन सांगिल्लें आसा लॉस एंजल्सान तो अमेरिकेन 23 डिसेंबर 1968 तो निर्णय ताची विधी कसा रे म्हणून हांगा आसता तशी आता खंय रावलें तें कृष्णाक परोक्ष जावन अव्यक्त विचारी विकार विकृष्णाला शक्तीक आराधना करते अन्यज्ञा निरोग असाची म्हणून हांगा सांगता पूर्ण कृष्ण अवबोध आशिल्लें कृष्णाक शिवाय कृष्ण विंगड कोणाकय गोतनतले एकलो तो आतां महात्मा म्हणून कृष्ण अर्जुन लागीं सांगता तशें आनी 3 तरांचे वर्ग आसाची म्हूण सांगिल्लें आसा अहंग्रहोपासना करची जेना म्हळ्यार अहम म्हळ्यार तांकां एक कशी एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो म्हणून सांगिल्लें आसा
कळवा पृथक रूपारी ते तावत् संग लभ्येल्ल ये सक्कड वर्गे देवांतु विश्वास अशी देव आराधना कर जनसजी सर्वे कृष्णाले शक्ती जले निंती सर्वे कृष्ण म्हणू एकताचिरे संगवयिता सर्वं खलु इदं ब्रह्म म्हणू वेद संगता जलरी अखेरी शक्ती शक्ती का आराधना संस्कार साकार कृष्ण आराधना तेता जावका कळवा केदनाय अनेक जन्मनंतरी बहुनां जन्मनां मध्ये ज्ञानवान मां प्रवर्तते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्भावं सांगितलं मया तदम इदं सर्वं म्हणजे मगिरी सांगता मया तदम इदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तीना म्हणून भगवद्गीतेंतू नवाच्या अध्याय चारीच्या श्लोकांतू सांगितलं अव्यक्त रूपारी हा प्रपंच पुरा ही व्याप्ती नसतं म्हणून मत्त परदरम ना अन्यत किंचित अस्ति धनंजयाम मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव म्हणून 7 अध्यायाच्या 7 श्लोकांतू सांगितलं मिगेल वोयरी विंगड एक श्रेष्ठ सत्य ना सर्व आवची म्हणून सांगितलं असं जलारी हांव तांचो सगळ्यांत समायुक्त असं म्हणून हांव तुका सांगितलं असं हे असं वैष्णव जनांगेले अभिमत ज्ञान म्हणून ताचे साक्षात्कार सांगितलं असं अखेर तांणी कृष्ण लागी पावका भक्त्यामाम अभिजानावधी यावान यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वोत्तमा विशदे तदनंतरम म्हणून सांगितलं असं तशी भक्ती सेवा ही पूर्ण कृष्णा बोध येताना भक्त्यामाम अभिजानादि यावान यश्चामि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतः ज्ञात्वा विशदे तदनंतरम म्हणून भगवद्गीता 1855 हांव सांगितलं भक्ती सेवानी पूर्ण कृष्णा बोध येताना देव साम्राज्य प्रवेश करूंग जाता म्हणून ताचे तात्पर्य तर मग साक्षात्कारक सांगेची विद्या मार्ग जलारी विश्वास मार्ग जलारी फल एकची म्हणून अंतू सांगितलं सर विश्वदोमुखा म्हळ्यारी पंथीइसम मोनोत्वइसम मौनिसम अशी अनेक सिद्धांत जलारी त्यांनी निरीश्वर वादी नाही त्यांनी सकडे एक पॉइंट एक बिंदूर पावका म्हणून सांगितलं असं ते भक्ती त्यावेळी त्यांनी महात्मा असायची तसा महात्मा सुदुर्लभा म्हणून सांगितलं असं प्रत्येक जेवण एक कलियुगांतू कृष्णा बोध आशिलो हांव कोण म्हणून कळलो कृष्णाक डायरेक्ट आराधना करता हे पॉइंटांतूच येवका हे असं भगवद्गीताचे आणि अन्य शास्त्राचे अंतिम निर्णय म्हणून हाचे कन्क्लूशन मागीर वेदिक नॉलेज डिविजन्स अथवा वेद ज्ञान विभाग कर्म ज्ञान उपासना कांड भगवती शक्ती प्रगती दर्शी उपासका हांकां शाक्ता म्हणून म्हणटात गणपती हातू 5 परिणाम अवस्था आसा म्हणजे भक्ती शक्ती प्रगती शक्ती प्रगती मक्का दुर्गा उपासका करताजी आमकां शाक्ता म्हणटात कळवा हांकां हे उपासनाक परिणाम अवस्था आसा 5 स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन शाक्ता गणपत्या सौर्या शैवा आणि वैष्णवा म्हणून सांगतात तसे सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग लളിത ജീവിത उच्च चिंता भोगेशे आसक्त जीवदांतु कृष्ण चिंता विचार कर भगवद्गीता 2 अध्यायाचे 44 श्लोकांतू अशी सांगितलं असतं बरोबर तसे हे असं भगवद्गीतेच्या अल्टिमेट कन्क्लूजन म्हणून सांगितलं कशी शरणागती जाता पळय ते प्रकार प्रतिफळ मेळटा भगवतीक जाल्यारी भौतीक फल मेळचें आत्मीय भावार जाल्यारी आत्मीय फल मेळटा म्हणून सांगितलं असं
ಸಿಂಪಲ್ ಲಿವಿಂಗ್, ಹೈ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಲಲಿತ ಜೀವದ ಉನ್ನತ ಚಿಂತ, ಭೋಗೈಶ್ವರ್ಯ ಆಸಕ್ತ ಜೀವದ ಅಂತೂ ಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತ हे विचार भगवद्गीता 2 अध्याय 44 श्लोकांतू विषय सांगितलं असं. बरोबर. तसे भगवद्गीतेच्या अखेरीशील कन्क्लूजन तसे अंग सांगता एव्हरी मोमेंट ऑफ ह्युमन लाईफ कन्क्लूजन. एक मिनिट. एकत्वेन प्रभुत्वेन. हरे कृष्ण. ഞാൻ പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകില്ല, പുറമായിട്ട് എൻഗേജ്. तसे अखेर कृष्ण भगवद्गीता अंतिम निर्णय स्पष्ट करता सुमारी कृष्ण अर्जुन लागीन गीता कचित एतत्फलम पार्थ म्हणून अंतिम जाऊन कृष्ण भगवद्गीते भगवद्गीता काय
18th chapter antu Vishnu anta samalari Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Ram Ram Hare Hare Anga conclusion Sangataka Samalari always think of Lord Krishna, never forget Lord Krishna. Kadnai Krishna Levi Jarkar ka Krishna Gavisarona Jay Monishela Deviar. That's the conclusion of Sangiras. And the conclusion is Santa. And the Bor on the Lagi is Remisiel. And to Akir Santa Samalari, they always think of Krishna, never forget Lord Krishna. Krishna Kadnai Visarona Jay. Krishna विचार कितना कर का कहता है प्रभु की again is a conclusion. This is a sum and substance and the very purpose of all rules and regulations from Sangiras. ఎక్కడ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్ అదే ఉద్దేశం है मात्र था कितना कृष्ण चिंत कर का कृष्ण कितना विसरून जाए म्हणून एक निमिष every moment of life is precious very yes कसं अमूल्य जान असतं म्हणून कळवा एक वेळा ते नष्ट जाला रे मागीर ते आमकां परतून मेळच्याक बरी कश्ट आसा म्हणून ते निमती ताका ते खंयचे वयशा पळय आमकां ते वेळ दिला ते वयशा कसो ते पर्पस कृष्णाला सेवा करची कृष्णा केन्ना विसरूंक जाय म्हणून कळवा ते उद्देशाक तर आमी केन्नाय कृष्ण सेवा करता म्हणून कळवा ते काही बरोवन दिवला सगळें मिस केलें सगळें तशें हांगा सांगीत आसा so every moment of human life is precious. Once gone, it cannot be purchased even for a large sum of money. सांगीत आसा इतलो आमी दुड्ड दिल्यार आमगेल्या नश्ट जाल्ले वेळ वचना केन्ना परतून मेळची ना ते आमी ते वेळ कसो लावड दिला ताका तर आमी ते यूज करता म्हणून ताचे अर्थ कळवा कृष्णा कोण डेवलप करूंक येता कृष्ण ಆಗ್ಬೋದು ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಆಗ್ಬೋದು ಪರ್ತೂನು ವಾಪಸ್ ತೀಚಾಕಿದಾರ ಹಂಗೆ
मागीर प्रभू सांगता विश्वदो मुखां तंतीइसम म्हणटा जी मोनोतोइसम मोनोइसम मोनिसम अशी अनेक सिद्धांत आसा जाल्यार त्यांनी निरीश्वरवादी न्हय त्यांनी सकाळांनी हे पॉयंटारी हे बिंदूर येवका म्हणून मागीर सांगता कसं ते भक्ती पॉयंटारी त्यावेळी त्यांनी महात्मा असाची स महात्मा सुधरलबा इतने म्हळ्यार आध्यात्मिक मार्ग परिपूर्णता मार्ग ललित न्हय प्रत्येक जावनू हे कलियुगा परंतु कृष्ण बोध आशिल्लो हांव कोण म्हणून कळलो कृष्णाक डायरेक्ट आराधना करचो हे पॉयंटारी करचे ते पॉयंटारी येवका म्हणून प्रभू संगीत आसा हे असं भगवद्गीताचे आनी अन्य शास्त्राचे ग्रंथाचे अंदिमन नाही म्हणून हांगा संगीत आसा मागीर वेदिक नॉलेज अशी सांगता वेदिक डिविजन्स अथवा वेद ज्ञान विभाग असं कर्म ज्ञान उपासना कांड भौतिक शक्ती म्हळ्यार प्रगती शक्ती प्रगती माता दुर्गा उपासक हांकां शांगता म्हणटात हांकां हे उपासनाक परिणाम अवस्था आसता 5 स्टेजस ऑफ इवोल्यूशन म्हणून सांगतात शाक्ता गणपत्या सौरा शैवा आनी वैष्णवा म्हणटात कळवा अव्यक्तवादी आसा न्ही 5 तरा उपासना करताची 5 तरा उपासना पंचोपासना ताका पंचोपासना म्हणटात तशी तंतु विष्णू स्टेज असं यथार्थ स्टेज म्हणून सांगितलं आसा सर्वव्याप्त विष्णू अव्यक्त विष्णू साकार विष्णू आराधना अशी साकार विष्णू आराधना असं परिपूर्ण आशिल्ली आराधना निराकार अव्यक्त विष्णू आराधना आता ही भौतिक असं व्यक्ती विष्णू आराधना ताका भौतिक फल आत्मीय फल असं आत्मीय फल ताका भौतिक आराधनाक भौतिक फल आध्यात्मिक आराधना आध्यात्मिक आमचे फल हे यथा मां प्रबोध्यन्ते तां तथैव भजामि म्हणून 4 अध्यायाच्या 11th श्लोकान सांगले कशी शरणागत जाता पळय त्या प्रकार प्रतिफल दिता म्हणून अरे भौतिक भावार्थ एकल्यान आराधना करता म्हळ्यार ते भौतिक आशिल्लें फल मेळटा ताका आत्मीय भावार्थ जाल्यार आत्मीय फल मेळटा तशी भौतिक आराधनाक आत्मीय फल मेळना तशी भौतिक आनी आत्मीय आराधना विष्णू आराधनाची आसता जाल्यार ही वैष्णव भक्ती समान न्हय हे आराधना ते आराधना म्हणून सांगिल्लें आसा हाऊ टू बिकम इन कॉन्फिडन्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड यू हॅव टू कम टू दी डिवोशनल सर्वीस म्हणून प्रभू सांगता कृष्णाले विश्वास मेळका जाल्यार कृष्णाले भक्ती सेवा करूंका भक्त्यामाम अभिजानाति म्हणून कृष्ण असं आत्यंतिक प्राप्यस्थान अथवा परांगती म्हणून भगवद्गीताच्या 9 अध्यायाच्या 8 श्लोकान सांगिल्लें आसा हे असं भगवद्गीतेच्या अल्टिमेट कन्क्लुजन म्हणून प्रभू सांगता आत्यंतिक निगमन म्हणून प्रभू सांगता थंय अनेक पॉयंट एवरी मोमेंट ऑफ ह्युमन लायफ इज प्रेशियस म्हणून सांगिल्लें मनुष्य जन्माक एक निमिष अमूल्य आसा नष्ट जाल्लेल्या वापस मेळची ना इतले दुड्डू दिल्यार म्हणून सांगिल्लें आसा चाणक्य पंडित सांगता कसं म्हळ्यार नीतिशास्त्रांत तिनीच्या श्लोक 34 हातूंत सांगिल्लें आसा आयुष क्षण एकोपी न लभ्या स्वर्णकोटिभिः न चिन्निरर्थकं नीति काचा हानिस्ततो अधिकः म्हणून सांगिल्लें आसा नष्ट जाल्लेले म्हळ्यार नष्ट गेल्लेले एक निमिषय परतून मेळची ना कोडी कटले स्वर्ण नाणें गोल्ड कॉइन्स दिल्यार ते परतून मेळचे ना म्हणून ते निमती निष्प्रयोजन खर्चून गेलेले वेळ आसना ते चेड नष्ट करूंक ते निमती निष्प्रयोजन खर्चून गेलेले वेळागी चेड नसत कसल आसा म्हणून हांगा सांगता ताचे निरर्थकम नीती काच हानिस्ततो अधिका म्हणून ते निमती सकड वेळोय कृष्ण चिंता ईश्वर चिंता कोरका कृष्णाक मेळच्या आशिल्ली चिंता करका कृष्णाक मेळता म्हणून आशिल्लें मेळटा म्हणून आशिल्लें सारार्थ हांगा निमती सकड वेळोय कृष्ण चिंता ईश्वर चिंता करका जाल्यार मात कृष्णाक मेळटलो म्हणून सिंपल लिव्हिंग हाय थिंकिंग म्हणून ते नेक्स्ट पॉयंट ललित जीवित उन्नत उंच चिंता जावका म्हणून ते भोगैश्वर्य आसक्त जीवितांतू ते कृष्ण चिंता येवची ना म्हणून सांगिल्लें आसा भगवद्गीता
ध्वनीच्या अध्याय 44th श्लोकांतु ये संगीतस्य भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तया अवृतचेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधो न विधीयते म्हणून मागीर कशी जीवनकर्ता कृष्ण बोध परिशीलनाक आरोग्य म्हळ्यार आशिल्लें तें आरोग्य पोशणाक खातीर मात्र कर्म कोरता म्हणून भगवद्गीता 4 अध्यायाचे 21st श्लोकांत सांगिल्लें आसा ते श्लोकांत अशें सांगिल्लें निराशी यतचित्तात्मा त्यक्ता सर्व परिग्रह चारिर्यं केवलं कर्म कुर्वन् आप्नोति शिल्पेत म्हणून त्यावेळी उन्नत चिंता कृष्ण चिंता जन्म घेता म्हणून सर्व अभिलाषय आशाकै उदात्तीकरण करता म्हणून उदात्तीकरण करता म्हळ्यार सप्लिमेट करता म्हणून कृष्ण प्राप्ती आशा मात्र असुदा करता म्हणून हे असं उन्नत कुलीन चिंता सप्लिमेट ऑल डिसायर्स टू कृष्णा म्हणून तशी दिस विल open the door to the kingdom of God, the kingdom of God, the supreme Lord Krishna सांगितलं तसे अखेरी कृष्णूची भगवद्गीता अंतिम निर्णय स्पष्ट करता कसं म्हळ्यार कृष्ण अर्जुन लागीं गीता कच्चित एतच्युतं पार्थ तो एकागेन चेसा कच्चित अज्ञान सम्मोहः प्रनष्टस्य धनंजय म्हणून 18th अध्याय 72 श्लोकांत म्हळ्यार तूं एकाग्र चित्तारी म्हळ्यार मन दिवन श्रद्धेरी मिकेले उपदेशो ऐकल नवतव्या अज्ञान मोहान समजा ज्ञान नष्ट मोह नष्ट जाले म्हणून गीता म्हळ्यार विस्मृती म्हळ्यार चिंतन नसलें चिंतन हित अर्थ कळवा 8th अध्याय 73 श्लोकांत अर्जुन जवाब दिता ताका नष्टो म्हाका स्मृतीर लब्धा मिकेले मोह नष्ट जाले तुगेले कृपनिमती म्हणून कळवा उडगास तुगेले कृपनिमती म्हाका उडगासो परतून मेळ्ळे संशय गेल्ले मी गेले तुगेले आत्म प्रकारे कसले पळय जावका ते पडूंक तयार आसा म्हणून अर्जुन सांगता कृष्ण लागीं हे आता कृष्ण चिंतेचे फल तशी मोहमुक्ती प्राप्ती असं भगवद्गीतेच्या अंतिम निर्णय विधी अल्टिमेट कन्क्लूशन कळवा तशी भगवत चिंता ईश्वर चिंता कृष्ण चिंता करूंक आशिल्लें ट्रेनिंग ते परिशीलना आमकां हे विधींतू म्हळ्यार भागवत पुराण कोंकणींतू भरपूर मेळटा कळवा भागवत पुराण कोंकणी ते ऑनलायन प्लॅटफॉर्म हे सृश्टी केलेले ते प्लॅटफॉर्म सृश्टी केलेले मुरलीधरन चरण प्रभुका आनी तांगे टिमाक सुत्यस्क सेवा तांणी करच्या सुत्यस्क सेवा आसा GSB समाजा वयी तांकां सद्गती मेळका म्हूण आशिल्लें ते लक्ष्यता तांगेलें आसा तशी कृष्ण चिंता पोषण करता हे वेदी तांगेल्या अनवरत सेवा आनी प्रीती मोग कारुण्य कृपा वृष्टी हाजे मुखारी हांव नडमस्तक करता कोडी कोडी प्रणाम साष्टांग प्रणाम करता म्हणून सांगता सकाळी प्रणाम अर्पण करता म्हणून हांव प्रार्थना करता तुमच्यागी तुमकां जानकारी कितें हांव एक सांगता म्हळ्यार मोठें ಸ್ವಲ್ಪ मिस केलें हांव तें पॉयंट नोट केल्लें तें म्हाका हें केल्लें आय एम सॉरी वेरी सॉरी फॉर दॅट माफी दिता तुमच्यागी हेची तुमकां जानकारी कितें म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार कळवलें लास्ट मंडे सोमारा मुरलीधरन चरण प्रभुले धर्मसागरमणी आमगेले घर कडेन आयिल्लींचे तांगेले धुवा ओटूची तांगेले पादस्पर्शाची आमगेलें वासस्थान पवित्र जाल्लें म्हणून हांव सांगता कळवा आनी तांणी गौरनदाई डेटी मुखारी तांणी चंद भजनय म्हणलें ते आनी आमकां भजनान धन्य केल्लें आमकां ते हे कारुण्याक आशिल्लें धन्यवाद हांव तांकां दिता गौरवनिताई आनी तांकां गौरवनिताई तांकां तांचे वयरी कृपावर्श करो म्हणून हांव प्रार्थना करता हरे कृष्णा धन्यवाद
कसले म्हणे फर्स्ट ಸ್ವಲ್ಪ कार्य सगळं आमकां मिस केलें म्हळ्यार हें दवरलें कागद चुकून गेलें पुराय व्हेरी सॉरी फॉर दॅट म्हणजे पॉयंट्स पुरो नोट करून दवरलें पुराय हें जावन गेलें म्हगेलें ते निमते म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ जालें म्हाका पॉयंट मिस केलें पडलें म्हळ्यार म्हाका उडगासो व्हरना उडगासो ते बरोवन दवरचे पॉयंट्स पुराय ते गेल्यार गेल्ले गडपे पेपर जोट जावन गेलें ते मिस जावन गेलें गडबडीन तशी म्हाका जालें म्हळ्यार आमचें पुराय तुमकां सांगलें जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ वेळ जालो म्हाका व्हेरी सॉरी फॉर दॅट कळ्ळें तुमकां तूं कसलीं पूण क्वेश्चन्स हे सगळें आसल्यार दिवंक आसल्यार निमगे येता वेळ तेका एक 2-3 मिनटां म्हळ्यार मस्त वेळ जालो न्हू म्हागाची म्हाका तें पेपर मिस जावन घाबरयलो कळ्ळें ते हांगा दवरलें सगळें चुकून गेलें घाबरयलो तशें जालें म्हाका तें आय एम सॉरी फॉर दॅट कळ्ळें तशें हें कन्क्लुशन कसं म्हळ्यार आमकां मुखार सांगिल्लें तें कन्क्लुशन आसलें 4 पॉयंट तें कन्क्लूड केल्लें आसा हांगा म्हळ्यार ऑलवेज थिंक ऑफ कृष्णा हरेची केन्नाय विचार करता तें कन्क्लुशन भगवद्गीतेचें कळ्ळें तशी एक कालाक कृष्णाक विसरूंक जाय तशें मागीर हें आतां ताजें सम एंड सबस्टन्स ऑफ भगवद्गीताचें कळ्ळें तें सर्व आमगेल्या विधी आसा न्हू साधना भक्तीचे लक्ष्याचे हेच कृष्ण चिंता कृष्णा उडगास केन्नाय आमकां आसूं म्हणून तशें आमगेले एक वेळ कृष्णा जाल्यार चिंतेक यूज करता इट इज व्हेरी प्रेशियस म्हणून सांगिल्लें आसा हें नश्ट जाल्लें आमकां परतून मेळना एकादा त्या चाणक्य पंडितालें तें श्लोक कोट करून सांगिल्लें आसा तुमकां कळ्ळें तशें सिंपल लिवींग हाय थिंकींग म्हणून सांगिल्लें आसा सिंपल लिवींग सांगल्यार सिंपल थिंकींग सिंपल लिवींग म्हणून सांगता ताच्या एक्झाम्पल सांगिल्लें म्हटल्यार की म्हळ्यार आमगेले एक हें आसा मस्त वेळो आमी आमगेल्या भौतीक जावंसले कार्याक यूज करूंक ना भौतीक न्हय आमगेल्या उद्देश आमी आयिल्ले आत्मीय लोकांक सोडून आमी आत्मीय लोकांक परतून उच्चुका दिले जाता उच्चुका जाले जाल्यार आमी कसं करता म्हळ्यार आमी भौतीक चिंता उणी करता कृष्णा चिंता वर्तन करता जाल्यार मात कृष्णा लोकांक वच्चा येता जाल्यार आमी भौतीक लोकांक जोची आमी पडटाची तेच ताजे अर्थ हाय थिंकींग सिंपल लिवींग आनी हाय थिंकींग म्हळ्यार आमी भोगैश्वर प्रसक्तानां दया चेतसां म्हणून सांगिल्लें आसा भगवद्गीतेन भोगैश्वरांतू आमी प्रसक्तीयान आसक्तीयान आशिल्ले जनाक कृष्ण चिंता आशिना कळ्ळें तें हाय थिंकींग आशिना कृष्ण चिंता हाय थिंकींग म्हळ्यार कळ्ळें तें हाय थिंकींग आमकां आसूंक जाल्यार आमगेल्या हें भोगैश्वर्या उणी करता कळ्ळें भोगैश्वर उणी केल्यार मात्र आमकां कृष्ण चिंता मेळटा म्हणून आमचो आमकां मनावता अशी ललित जीवन आनी श्रेष्ठ चिंतना जावका आमकां तें तत्व आमी आचरण करता मनुष्य जल्म तशी पूर्ण करता संपूर्ण करता म्हणून हांगा सांगिल्लें आसा हें आतां भगवद्गीतेचें अखेर आशिल्लें अंतिम तीर्मान कन्क्लुशन निगमन म्हणून हांगा हांव इतलें सांगून हांगा समाप्त करता आय एम व्हेरी सॉरी फॉर द डिले म्हळ्यार थंय हांगा आमचें पेपर मिस करून सोडलें कडेन ते पॉयंट्स बरो मिस जाले म्हाका ते म्हाका घाबरे जालो हांव तशी हांव कळ्ळें ते उठोवची घाबरून गेलो सो व्हेरी सॉरी फॉर दॅट फुडें त्यावेळेस हें ताजें कन्क्लुशन कळ्ळें हे 4 पॉयंट हांगा दिलेले आसात ते 4 पॉयंट हांव दिले आसा प्रभू वागले एक लेक्चर एक न्यूयॉर्कांतू आनी विंगडा कडेन आशिल्ले दोनी तांतू कन्क्लुशन कसं म्हणून समज सांगिल्लें आसा ते आमी तुका सांगून बोधी करूंक प्रयास केल्ले आसा हांगा आनी ते मात न्हय एका सिनेमा गाणं आसा 1961 आमतुलें भक्त पुजले आमतुलें ते आसना ते कृष्णा भोव सम आसता ते कळ्ळें ते हांव तुमकां समज एक्सप्लेन करून सांगिल्लें आसा कळ्ळें तांचो सांगिल्लें आसा तशें आमकां तें कन्क्लुशन ते पळय ते गाणांतू हे भगवद्गीतेचें कन्क्लुशन आसा कळ्ळें तें हांव तें आतां सांगूंक कारण तांतू जें म्हगेलें हें पळय तांतू हें जावन हांव ते विंगड पॉयंट्स पुरो सगळें मिस करून सोडलें कळ्ळें तशें जालें तें तशें आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट तशें आमगेलें कर्म करचें आमगेलें लक्ष्य म्हणून सांगिल्लें कर्मं चैव नम्मुडे लक्ष्यं कर्मफलं तरुं ईश्वर नल्लो ईश्वरान कृष्णाचें कर्मफल आमकां दिवचें आमी कृष्णा चिंतन केलें जाल्यार असं येता म्हळ्यार सकयल तरा आशिल्ल्या
दोष पुराय वचून आमकां कृष्णाक प्राप्त करीत कृष्ण धाम वचूं वयता ते भगवद्गीताचे अखेर कन्क्लूजन म्हळ्यार आमकां मोहमुक्ती ते हांव एक्सप्लेन केल्लें आसा मोहमुक्ती आतां भगवद्गीताचें लक्ष्य तेच आतां कन्क्लूजन म्हळ्यार आमकां आमी मोहांत आसा हाका अर्जुनाक मोह बाधक दिला ताका कळ्ळें ते मोह दूर करूंक कितें जाता कृष्णान भगवद्गीता उपदेश करून दिल्लें आहे ते भगवद्गीता ते उपदेश करून तरी कृष्णान ते मोह नश्ट केले मोहमुक्ती ते हांव आतां हांगा सांगिल्लें आसा नश्टो मोह स्मृतीर लब्धा तुगेल्या प्रसादानी तत्प्रसादात् मयाच्युतां स्थितोहि गद संदेशा करिष्ये वचनं तव यद् भगवद्गीताचें कन्क्लूजन कळ्ळें म्हळ्यार भगवद्गीता उपदेश ऐकून आमी कसं करता आमगे मोह नश्ट जावन आमकां वापस म्हळ्यार मोह म्हणून सांगल्यार आमगे स्मृती आमगेले स्मृती म्हळ्यार कसं जालें आमी वैकुंठान आशिल्लीं जी वैकुंठान आशिल्लो कृष्णाला छोटो धावा म्हूण आशिल्लो उडगासो ते आतां आमकां ना विस्मृती जाल्ले तेच मोह आनी ते मात मोह म्हळ्यार आनी एक आशा म्हणून अर्थ आसा बऱ्याच तरांची आशा आमगेली इच्छा जावन आसा ते इच्छा पुर्ती करूंक तर आमी भौतीक लोकांक आयल्यांची कळ्ळें कृष्णा अधिकार सुद्दां येयली ते हांवें सांगिल्लें कृष्णा अधिकार सुद्दां येयले हे पॉयंट्स पळय ते मध्य म्हाका तें मिस्यान गाबयलो कळ्ळें तें खंय गेल्लें म्हणून हांव समा बरोवन दवरलें पुराय पॉयंट्स बाय पॉयंट्स जावन त्या मिस्येत म्हाका व्हड बेजार जालें शियावन तें म्हाका गेलेलें ते पॉयंट्स बरो आसता ते पॉयंट्स बरोवन दवरले शियाव सांगता आशिल्लें पुराय कंटिन्युअसली हांव सांगता आशिल्लें पुराय कळ्ळें ते फ्लो गेल्ले म्हगेलें कळ्ळें शिया मिस्येत गाबरेन ते फ्लो गेलें तशें भगवद्गीतेचें कन्क्लूजन येता कळ्ळें म्हळ्यार मोह नश्ट करचें आनी आमकां भगवत चिंतन केन्नाय आसूं गा जाल्यार मात्र आमकां परतून वैकुंठान वचत आमगेल्या जागारी कळ्ळें आमगेलो जागो वैकुंठ वैकुंठ कश्ट अशी जाग न्हय कश्ट नासलेली जागो तें वैकुंठ म्हळ्यार कळ्ळें त्या जाग्यार सुद्दां आमी आयिल्लींची त्या जाग्यार आमी परतून वचूं गा ताका खातीर ह्या भगवद्गीता बरो उपदेश करून दिलेलो आहे कळ्ळें भगवद्गीता अर्जुना मात्र उपदेश केलेले न्हय ते आमकां पुराय जावन उपदेश करून दिल्लो भगवद्गीता म्हळ्यार कळ्ळें ताजें कन्क्लूजन येता कळ्ळें आमी केन्नाय कृष्ण चिंतन करून वचूं गा भगवद्गीता थ्रू वाट सांगिल्लें तेंची चिंता कृष्णा चिंता कर का कळ्ळें तें चिंतन आमकां कर काय इतलीच आमकां करूंक जायना आमी मोहांत आशिल्लीं ती कळ्ळें आमी लागता आमी हें शरीर आतां कळ्ळें ते शरिरा खातीर आमी कर्म करता आमी आमगेले चोड्डोवा आमगेले बायलो चोड्डोवा आमगेले वस्तू आमगेले घर आमगेले कुटुंब आमगेले देश आमगेले आम सगून आमी आतां तांच्या आसक्ती जावन आसाची ते आसक्ती काडून उडोवचें भगवद्गीतेचें उद्देश तेच ताचें कन्क्लूजन भगवद्गीतेचें उद्देश कळ्ळें तशें तें काडून उड्डोवन कृष्णान अर्जुनाले ते मोह नश्ट करून उडयले आनी अर्जुन ओप्पलो येस नश्टो मोह स्मृतीर लब्धा कळ्ळें म्हाका म्हगेली स्मृती मेळ्ळ्या कसली स्मृती म्हळ्यार म्हगेले उडगासो हांव कृष्णाला चोड्डोदा हांव कृष्णाला धाम हांव थंय म्हगेले घर म्हण सांगल्यार वैकुंठ धाम तें म्हगेलें ते उडगासो आनी हें मोह म्हळ्यार म्हगेले चोड्डो म्हळ्यार हें सगळें भगवद्गीतेचें आसलें आनी तुमकां सगळें ना म्हगेलें कळ्ळें हें सगळें शारिरीक जें आसलें बंध मात्र ते शारिरीक जे बंध ते बंधनांत आमी पडलीं जाता कळ्ळें ते बंधनासून मुक्ती करचें भगवद्गीतेचें उद्देश तेच कन्क्लूजन कळ्ळें उठूचें सारांश तें मात्र अशें ते 4 पॉयंट हांगा तो भगवद्गीताच्या बेसिक्स ऑफ भगवद्गीता सांगिल्ले ते हांव एक्सप्लेन करूंक प्रयत्न केल्लो आसा तेंच ते तुमकां सगळें मनाक गेलें आसतलें तें मध्य म्हाका ಸ್ವಲ್ಪ गाबरयलो तेंच दिश्टी सगळें जाल्लें ते वेळ गेल्ले म्हगेलें हांव वेळार पूर्ती करूंक ट्राय करता आशिल्लो 10 घंटेचेर जालें कळ्ळें ते हाफ एन आवर घेवन म्हगेलें मिस केलें तें हाफ एन आवर म्हळ्यार अबावट 20 मिनिट्स म्हूण दिसता म्हाका तें मिस जालें सो हांव व्हेरी सॉरी फॉर दॅट तसले पूण हांव क्वेश्चन्स आसले हांव ते तुमकां संशय आसल्यार निवंक वयता आतां एक 2-3 मिनटां भितर कळ्ळें कितें आसल्यार निवंक वयता आतां कोणी असो जिवन सगळें गेली ना आसाची कळ्ळें तशें कसले पूण संशय आसल्यार तुमकां निवंक वयता ते म्हाका कळ्ळें तशें हांव तुमकां सांगून दिता कसलें आसता तें या हरे कृष्णा
Hare Krishna. Hare Krishna. Yes. Hare Krishna. Krishna Antosa, the Krasanto, Makade, yeah. Because the other Krishna Maka, yeah, music. Antosurai, Antosa. Hello. Hare Krishna.